कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं देसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें कारण जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक भाग्यवंत मनीस आसलो ताचें भाग्यवंतपण आटापूण आसलें मनशांचें तोंड पळोवन कितें बरें आसा तें मानून घेवच्यान केन्नाय मनशाच्या काळजा भितर कितें बरें या खोटेपण आसा कितें मेळ्ळें आसा तें पळोवंक वचनातलो मनशांचें तोंड पळोवचें संतोश पावचें तांकां बरें मागचें तांचे खातीर मागचें आनी ह्या भाग्यवंत मनशा थंय देव मेस्वालो आनी आंजा बडव्या धाडलें ताका कितें जाय तें दी तूं ताका आशिर्वादीत कर बडवो संवसारांत देंवून आयलो आनी ह्या भाग्यवंत मनशा लागीं विचारी देवान म्हाका धाडला तुजे थंय देव मेस्वाला तुका कितें जाय तें दी म्हूण सांगलां मनशांचें काळीज आपोवन गूण करचे सकत तुका जाय जाप दिवन तो म्हणलो नाका गूण करची सकत ती जेजू तुवें गूण करचें करूं दी मनशान तांची फातकी जिणी बदलून नवी वाट धरच्याक तुका कांय म्हण एक आशिर्वाद जाय तेंय नाका मनशांचें अंतस्करण बदलूचें नवी वाट धरच्याक देवानूच प्रेरण दिवचें सर्गीचो बापूच तें काम करूं दी नवें चिंता पाठोवन हो संवसार नवो करचें ती एक सकत तुका जाय की पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका नाका पवित्र आत्म्याचें काम तस्सो करूं दी आनी तुवें जायना म्हळ्यार जायना आमी कितें म्हणी दिजैस दिल्या शिवाय म्हाका फाटीं वचोंक जायना ते दळ हो भाग्यवंत मनीस म्हणलो आनी म्हजे वरवीं कितेंय बरें जाता जाल्यार तें म्हज्या हेळके घेवचें नाका म्हाका कळीच नासतनाच बरेंपण जावन वचूं दी आनी अशें घडलें की तो खंयसर वेतालो आनी ताची सावळी खंयसर पडटाली ती सावळी पडिल्ल्या कडेन रूख झाडां जल्मालीं उदकाच्यो झरी फुटल्यो ताच्या सावळेक आयिल्लो हर एकलो गूण जावंक पावलो आनी ताच्या सावळेंत आयिल्ल्या कडेन गूण जाता म्हणलें लोकांक कळटा आसतना हर एकलो लोक ताची सावळी सोदून आयलो ताका कोणेंय गमण दिलें ना सगळ्यांची दिश्ट सगळ्यांचें गमण आसलें फकत ताच्या सावळे थंय तें ताका कळीत जालें ना पूण ताच्या सावळे मारिफात जायतें बरें पावणूच जावन गेलें भावानो भयणीनो कितेंय बरेंपण जाता जाल्यार तें देव करूं दी
ते म्हज्या हळके घेवचें नाका, म्हजें नांव व्हडलें जावचें नाका, पूण देवाचें नांवच बरें जाल्यार पुरो. म्हाका सोदचें नाका, म्हजी सावळी सोदुल्यांत कांय विशेश ना. भाग्यवंतपण, पवित्रपणाक आपोवणें, बाळोक जेजूक वेंगून धरनूच, बाळोक जेजूक न्हेसोनूच आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडच्याक येता त्या 9 दिसांनी वर्तें प्रेरण ह्या पुणशेतांत हर एकल्याक येतल्याक कंडी जावन मेळटलें. पूण भाग्यवंतपण म्हळ्यार कितें? भाग्यवंतपणा विशयांत बायबल दाखल्याक इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत उलयता आसतना म्हणटा, देव एकलो मात्र भाग्यवंत, देव एकलो मात्र पवित्र, ताचे शिवाय कोणी पवित्र नात, कोणी भाग्यवंत नात. आनी म्हाका आनी तुका भाग्यवंत जावच्याक, पवित्र जावच्याक, ह्या ताच्या पवित्रपणांत वांटेली जावच्याक एक आपोवणें मेळ्ळां मात्र. जो कोण त्या पवित्र देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालता तो जेजूच्या ह्या देवाच्या भाग्यवंतपणांत, ह्या पवित्रपणांत वांटेली जाता. आनी जो कोण देवाच्या पवित्रपणांत वांटेली जाता ताका वेगळें करून दवरतात. भाग्यवंतपणा वांटेली जावचो उंडो आनी वायन तो वेगळो करून दवरलो. बेकरीच्या ब्रेडा तावन तो दुसरोच उंडो. भाग्यवंतपणा खातीर, पवित्रपणा खातीर मागून वेगळेच दवरलेले मनीस आसात. आनी आज पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता म्हळ्यार, हर एका क्रिस्तांवाक पवित्र स्नान घेतिल्ल्याक देवाच्या भाग्यवंतपणांत वांटेली जावच्याक आपोवणें मेळ्ळां. ए कॉल टू होलिनेस. आमी पवित्र जावच्याक, देवाच्या पवित्रपणांत वांटेली जावच्याक आपोवणें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्रपण, भाग्यवंतपण आमकां हर एकल्याक मोगाचें. देखून आमच्या जिवितांत आमी मागणें करता. सकाळीं सांजेची मागणी, तेर्स मागणें रजार, जावं पुरो पुणशेतांची भेट, जावं पुरो एक यात्रेक पयन. आनी असल्या द्वारे आमचें धार्मीक जिवीत बरें जाता, धार्मीकपण वाडटा. म्हळ्यार तसलें एक चिंताप आसा, वी ग्रो इन रिलिजिओसिटी. पूण रिलिजिओसिटी, धार्मीकपण आनी आध्यात्मीकपण, स्पिरिच्युएलिटी, ताचे मदें एक व्यत्यास आसा. फकत हांवें 10 तेर्स केले, 20 मागणी म्हळी, 15 नोवेनां केली म्हणल्या तक्षणा आध्यात्मीकपणांत, स्पिरिच्युएलिटींत वाडवळ जाता म्हणलें धैर्य ना. धार्मीकपण कितें आसा तें धार्मीकपण वयल्या हांताक, आध्यात्मीक हांताक हाडटा आसतना 2 संगती घडत जाय. एक, देवाच्या मोगांत, ह्या देवाच्या संबंदांत आमी वाडत जाय. आनी एक कुशीन पेल्याच्या मोगांत, ह्या पेल्याच्या संबंदांत आमी वाडत जाय. हांवें जायत्यो रेथेऱ्यो करन, जायते तेर्स म्हणून, जायतीं नोवेनां करन हांव एक भाग्यवंत मनीस म्हूण सांगूंक जायना. आनी थोडे फावटी आमी चुकून पळोवचें आसा. हांव बिकारना कट्टे नोवेनाक गेलां, त्या कुटुंबाच्या वसनांत देखून हांव इल्लोसो उंची आनी तो आसा पळय, ताचें कुटुंब आसा पळय इल्लें सकयल. आनी त्या दळ आमचें धार्मीकपण आनीकी सकयल वता, रिलिजिओसिटी आनीकी सकयल वता. आनी ती बेजाराची गजाल. आमी सवाल विचार जाय पयल्या सुवातेर, ह्या पुणशेताक येवन देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत वाडोवन निजायकी देवाक समर्पिल्लो, देवाच्या मोगाक समर्पिल्लो व्यक्ती हांव जावंक पावलांगी. हें एक गरजेचें सवाल आमी हर एकल्यानी विचारी जाय. पूण बेजाराची गजाल ताच्याक व्हडली आसा. धार्मीकपणांत हांव आध्यात्मीकपणांत वाडच्या बदलाक पोकळ देवास्पणांत वाडचे मनीस आजकाल चड आनी चड दिसून येतात. हांव तुमकां थोडे दाखले दितां. आजकाल येणे तेणे भाग्यवंत, पवित्रपण दाखोवचे मनीस जायते आसात. आनी ताच्या फाटल्यान पिश्या सुण्या बरी आमी धांवता. हांव म्हणटा पिश्या सुण्या बरी धांवता. कारण तुमकां सांगता, कोण घेतलो ते केशे पयस कालेंगी माती किरोवन दिता खंय. आनी ताणें माती किरोवन दिल्यार आनी ताचेर उसवा सोडल्यार भुरगीं जातात खंय. देखून ते माती किरोवन दिल्लें उसवा सोडलें आसा पळय तें सोदून धांवचे मनीस मस्त आसात. आनी कोण एकलो कालेंगी वात पेटयता खंय, आनी कडेन खंय आसा वात पेटोवन ताका वात पेटयत आसतना त्या वातीच्या उजवाडांत देव दिसता आनी ताणें सांगलें सक्कट सज जाता. देखून 1000 रुपया दिवन एक ल्हानशी वात घरा हाडन ताणें देवाक पळयलां म्हणून तें आसलें वचून हांगा येताना तें आध्यात्मीकपण म्हणून येत गी. कोण एकलो उदक दिता, कोण एकलो मीठ दिता आनी एकलो मिरसांग दिता, तें हांव नेना.
आनी हें सगळें काणयोन आमच्या घरांत येवन आमी मागणें करन आमी आध्यात्मीकपणांत वाडल्या. सदां कुमसार काकयेंत देंवसार आमी म्हणटा. हर एका हप्त्यांत बाळव जेजूच्या नव्यान आनी एका कुशीन असलीं पितीसपणां आनी देखून आमी आध्यात्मीकपणांत वाडच्या बदलाक आमच्या जिवितांत सैतानाच्या बळांतच आमी वाडोवन येता. आमकां आजकाल तेल म्हत्वाचें जालां. तें किरोवन दिल्लें मातये आसा बळें मातयेचें उदक सड बरें जालां. आनी कोणें दिल्लें मीठ सड बरें जालां. आनी एकल्या कोणें दिल्ली मिरसांग सड जाल्या. आनी येवकारिस्तांतल्या जेजूक स्विकार करन घेवच्या बदलाक मातये आमचे करून घेतल्या. आनी जेजू म्हणटा म्हाका स्विकार करन तुमी बागेवं जायचें आसलें पवित्र जायचें आसलें ताच्या बदलाक पितीसपणान कोणेंय माती किरोवन दिल्ली आसा आनी तांतू तुमी बागेवंत जाल्यात म्हूण चिंतात. आनी थोड्यांची गत आमच्या मंगळुरांत म्हणजे मंगळूरच्या दिएससीन हांवें एक घर बांदलें जाल्यार पाद्र्याबाक आपूण बेंजार केलें. पूण तें बेंजार पळयचे पयलें आनी कोणाक आपयलें आनी थंयसर होम गेलो. कोणे एकल्यान बस घेतलें कार घेतलें पुंतळाक गेलो आशिर्वाद घालें आनी खंय वचून मिरसांग बांदली लिंबो बांदलो. भावानो भयणीनो असल्या चिंतपांत आमी निजायकी आमच्या आध्यात्मीकपणांत वाडटा गी. द कम्युनिटी टुडे doesn't require a sick religiosity, rather we need a sound spirituality. खरें आध्यात्मीकपण म्हळ्यार देवाच्या मोगांत वाडचें, देवाचेर विश्वास दवरून जियोवचें, न्हय पोकळपणां जियोवचें. तुमच्या लागीं फांतावान उडोवन आमी विचारचें तितलेंच. हांगा नवें नाक येतलीं तुमी लिंबो बांदतात गी. तुमी एक नवें फ्लॅट घर करता आसतना थंयसर वचून आनी कोणाक आपूण आशिर्वादीत करतात गी. ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर पातयेंनी दवरून तुमच्या जिवितांत पवित्रपण बागेवंतपण सोडोवचें प्रयत्न करतात गी. हें एक अंतस्करणांत तुमी आनी हांवें विचारीत जाल्लें म्हत्वाचें सवाल. आनी जर तर आमी पितीसपणांत रावता जाल्यार जेजूच्या एककोटान जियोवंक आमी प्रयत्न करना जाल्यार सगळें वर्सभर ह्या पुंतळाक न्हय तर आनी खंयच्याय पुंतळाक वेचें आसा पळय तें काले म्हणटात ते उपकारा पडना ते तसली संगत जावं पावता. तशें जाल्यार बागेवंतपण वाडोवच्या विशयांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता. हांव नव्या सोलांतले थोड्यो संगती तुमचे मुखार मोठव्यान दवरून कुशी व्हरता. दाखल्याक आमी मातेवाच्या वांद्याला गेल्या जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप बरो आनी बागेवंत तशेंच तुमी बागेवंत जाय. सर्गींच्या बापा लागीं आसचें बरेंपण तुमचें करून घेया. आनी तें कशें करयेत 5व्या अध्यायांत मातेव म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करून कशें देवान बक्षिल्लें आसा तें बोक्सांनी हेर एकल्या दिवच्यान तुमी प्रयत्न करा. बोक्सांनी असो स्पिरीत आमचो करून घेतलो जाल्यार बक्षिल्ल्या देवा बरीच आमी पवित्र जाता. त्या विशयांत कसलोच दुबाव ना. लुकाच्या वांजेलाक गेल्या जाल्यार लूक म्हणटा कोणेंय दिवो पेटोवन कळशेपणां दवरूंक जायना. तुज्या पवित्रांत क्रिस्ताचो उजवाड मेळिल्लो आसा तो तूं लिपोवन दवरिनाका. बदलाक तो उजवाड सगळ्या मुखार पेटोवन दित. त्या खातीर तूं दिवटोणेर तो दवर. लुकाचो 8वो अध्याय. रोमाकाराच्या पत्राक आमी गेल्या जाल्यार परत थंयसर तुमकां आतां तुमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सुटयल्यांत. पातकाचे तुमी गुलाम जावन आसल्यात. आतां तुमी देवाचे सेवक जाल्यात. ह्या देवाचे गुलाम तुमी जाल्यास. आनी हाचो फळ जावन आसा बागेवंतपण. आनी ह्या बागेवंतपणाचो शेवट जावन आसा सासणीक जिवीत. भोव अर्थभरीत उतरां. पातकाच्या गुलामपणांतलें क्रिस्ता सोम्यान तुमकां सुटयलां आनी त्या खातीर तुमी आज देवाचे सेवक क्रिस्ता जेजूचे सेवक ह्या क्रिस्ता जेजूचे गुलाम तुमी. आनी ह्या क्रिस्ताचो गुलाम तुमी जाल्ल्या वरवीं बागेवंतपणान तुमी वाडटात. ताच्या मोगान तुमी वाडटा आसतना सासणाचें जिवीत तुमचें जाता. अर्थभरीत उतरां रोमाकारां बरयल्लीं. वा आमी कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र घेतलें जाल्यार 7व्या अध्यायाक येता आसतना थंय अर्थभरीत उतरां आसात. हर एकल्याक ती गरजेचीं. थंयसर सांत पावल कोरिंथकारां बरोबर म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू तुमकां हांव इतलें सांगूंक खुशी व्हरतां कुडी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतलीं तुमी नितळ जाया आनी देवाच्या भिरांतीन तुमी देवाकच समर्पण दिया. अशुद्धपण खोटेपण कितें आसा तें सगळें तुमी सोडून सोडा आनी देवाच्या बागेवंतपणांत तुमी वांटेले जाया. देवाकच समर्पीत जावन तुमी जियेया. कित्या खातीर तशें करी जाय म्हणून तिमोथी बरयल्या पत्रांत परत सांत पावल म्हणटा देवान तुमची सोडवण केल्या आनी सोडवण केलेल्या देवान पातकां बक्षिल्ल्या देवान तुमकां बागेवंत जावच्याक पवित्र जावच्याक आपोवणें दिलां. आनी हें एक मोलादीक आपोवणें
त्या मोलादीक आपोवण्यांतावन तुमी पयस सरनाकात. परत हेब्रांक बरयल्या पत्राक येवचें जाल्यार तुमी समाधानान जिवंक शिका. आनी जर तर समाधान तुमचें करून घेता जाल्यार तुमी बागेवंत जातात, तुमी पवित्र जातात. दुसरे दुसरे दाखले आमकां मेळटात. ह्या सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्राक आमी गेले जाल्यार तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी चलचे न्ही, चलनाकात. बागार तुमकां आपोवन दिल्लो देव आसा तो कसो पळय बागेवंत, तशेंच तुमी बागेवंत जाय. ही सगळीं उतरां हांवें लांबायेक वाचून तोशेत, जायतीं उतरां दिवेत, पूण गरजेचें आयच्या पयल्या वाचपांत मेळिल्ल्यो गरजेच्यो संगती. हांव चिंतां तुमी ताका बागेवंतपणा विशयांत, पवित्रपणा विशयांत मस्त महात्व दिला. हांवें सांगलें सकट संगती सोडता जाल्यार ह्या सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले दुसऱ्या अध्यायांतली वा आयच्या पयल्या वाचपांतली थोडीं उतरां परतून आयका. कोठेपण, दोगो, कापाटीपण, मसर, निश्ठाचार, कोठे उलोवणें हें तुमी सांडी जाय. जेजू म्हणटा ताच्या पवित्रपणांत आमी नेसा जाय जाल्यार हें आमी सोडी जाय. आमी सारी जाय. कोण कोठेपण आदारता, दोगो दितलो कोण, कापाटपण कोण आसा, मसर करतलो कोण आसा, ताणें हें सकट सोडी जाय. आत्मीक दुदाक या आत्मीक सक्तेक तुमी लाल येवन रावूंक जाय. आत्मीक जिविताक तुमी लाल येवन रावूंक जाय. जर तर हांगासर मिसाक आयिल्ल्या वेळार, नोवेनाक आयिल्ल्या वेळार म्हज्या मोतींत ताका कशें हांवें सुरी घालचें म्हणल्यार चिंतून आसा जाल्यार, या आनी एकल्याचें कशें ओन कवचें म्हूण चिंतता जाल्यार म्हज्या आत्मीक जिवितांत बरेंपण जावंकूच जायना. बदलाक देव दयाळ ताच्या दयाळपणांत वांटेळ जाया न्हय जाल्यार ताचें थंय आसलें दयाळपण तुमचें करून घेया. हाच्या पयल्या वाचपांतलीं उतरां हीं. तुमी मोलादीक पवित्र स्थानांत देवान तुमकां विसरून काडलां, देखून तुमी मोलादीक जाल्यात. देखून ताचें आत्मीक देवाळ उबारूंक तुमकां ताणें आपयलां. तुमी मोलादीक ताच्या दृश्टेन. देखून देवान तुमकां ताचें आत्मीक देवाळ उबारूंक, ह्या आत्मीक जिवितांत गूण जावच्याक देवान तुमकां आपयलां. देखून देवाचीं कृत्यां गाजया. क्रिस्त थंय तुमी नवें जिवीत सुरू करा. देवाची कृत्यां गाजया आनी क्रिस्ता जेजू थंय, ह्या बाळोक जेजू थंय एक नवें जिवीत सुरू करा. अर्थाभरीत उतरां, भोव अर्थाभरीत उतरां. सगळ्या 9 दिसां मात न्ही, सगळ्या जिविताक प्रेरण दिवची न्ही, जायकी अर्थाभरीत उतरां आज हांगासर आसात. वांजेलाक येता आसतना थंयसर मातेवा विशयांत उल्लेख केल्लो आमकां आयकूंक मेळ्ळो. सुंका गाड्यार आसुल्लो मातेव जेजून आपयता आसतना ताच्या फाटल्यान गेलो. हाचें सांगत आस जर तर नातालांच्या फेस्ता तयार जावन आदवेंताच्या काळार तुमी इगर्जे वचून वाचपां बरीं करून आयकल्यान जाल्यार आदवेंताच्या क्रिस्तानाच्या दुसऱ्या आयतारा, तिसऱ्या आयतारा, चवथ्या आयतारा जुआंव बाप्तिस्त परतून आनी परतून उलोवन आसलो. जुआंव बाप्तिस्ता लागीं तो जिवीत बदलून सांगता आसतना जायते जाण ताचे सरशीन गेल्ले आनी तांचे लागीं तो उलोवणी आसलो. लोकांच्या जोम्या लागीं तो येता आसतना लोकांच्या जोम्यार ताच्या लागीं विचारलें तर आमी कितें करीत जाय? तुमचे मदें 2 दगले आसात जाल्यार तो कांय नातल्याक एक दिवं दी. आजकाल ती परिस्थिती ना. हर एका फेस्ताक एक नवें कापाट जायचें, हर एका फेस्ताक एक नवें ड्रेस जायचे, शर्ट जायचेच. पूण पोरणे आसल्या आनी एकल्या दिवचें आसली आमकां ना. तें 200-300 कापडां ह्या शर्टां बदली जावन तेचीं. आमकां दुसऱ्या विशयांत आमी आल्ट्रुइजम म्हणटा पेल्या विशयान चिंतचें तें चिंता पसना. तुज्या लागीं 2 दागले आसल्यार आनी एक खाण दी. तुवें 1 वर्सभर कितें तुजें वस्तूर घालूं नाय जाल्यार आनी 1 वर्सा तूं घालिनाय. कोणी दुबळो आसा, कोण गरजेवंत आसा, कितलेंय बरें आसूं दी, कितलेंय मोलाचें आसूं दी, तूं तें एक खाण दी. आनी थोडे येवन विचारले, सुंकागार विचारी लागले, मेस्त्री आमी कितें करीत जाय? लेखा प्रास चड वसूल करिनाकात. लेखा प्रास चड वसूल करनाकात. थोडे पुलिसांचे शिपाई आसले ते तुमी आमी कितें करूंक जाय? कोणी मनशाक जुलूम करिनाकात, कोणी मनशाक अन्याय करिनाकात. आनी जर तर हांवें ह्या तुमी वचून त्या जुआंव बाप्तिस्ता लागीं विचारलें जाल्यार जिवीत नवें करशाक हांवें कितें करीत जाय? म्हाका आनी तुका तो कितें म्हणत? भोवशा तो म्हणूंक पुरो जाल्यार तुजीं भुरगीं आसात पळय देव बिरांतीन वाडनात, तांकां कितें म्हणिल्लेशें बरें शिकय. आनी तुज्या कुटुंबाचो तो सांदो आसा पळय घट्ट पियेता, ह्या मादक द्रव्यां सेवता, ताच्या जिविताक नवो उजवाड दी. तुमी घोव बायलां आसात पळय एकामेका उलयनातल्या वेळार कुटुंबांत बागेवंतपण ना, बागेवंतपणां सुरवात करच्याक बरें करून उलोवन मोगाचो बांद, जिवाळ बांद आसा करच्याक तुमी प्रयत्न करा. भोवशा आमी हर एकल्यान ते सवाल आज विचार जाय. जर तर जुआंव बाप्तिस्ता लागीं आमी गेल्या जाल्यार तो आमकां कितें सांगतलो? या जेजू लागीं आमी गेल्या जाल्यार म्हजी जिणी बदलूच्याक आमी कितें करचें म्हणटा आसतना
अंतस्करणाच्या गुणायंत आमकां हर एकल्याक तो कितें म्हणी सांगतलो. देखून आज मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तुमी हर एकलें सारा पवित्रपणांत वांटेली जावच्याक, तुज्या बागेवंतपणांत वांटेली जावच्याक हांवें कितें करी जाय. आनी आल्तारार येवसो जेजू तुमकां खंडीत जावन जाप दितलो. भावना भयणीनो, एका गांवांत आरशाचेर पिंतूर कांतोचो एकलो बरो कलाकार आसलो. तरणाटो एकलो आयलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हाकाय ती कला शिकय. इरणे आसा, उरल्यो जाय जाल्यो वस्तू आसा, तूं तयार कर. ताच्या सांगाता बसलो, आरशाचेर पिंतुरां सोडोवचे प्रयत्न केले आनी सक्सेसफूल. 6 म्हयन्यांनी म्हणूंक लागलो, म्हाका सर्टिफिकेट दी. हांव हेजो अप्रेंटीस जावन आसलो, आतां म्हाका जायत म्हणलो सर्टिफिकेट दिली. गेलो शाराक गेलो, बरो ग्लास हाडले, सुत्तें इरणे सकट हाडलें. मेस्त्रीच्या कुशीन बसून ताणें सुरू केलें काम. पूण हर एक पटी इरणे वापरता आसतना आरसो फुटता शिवाय पिंतूर सोडून ताच्यान जायना. आपणाचें इरणे समान हांव चिंतून मेस्त्रीचें इरणे घेतलें, पूण प्रयत्न करता जाल्यार पिंतुरा सोडूंक जायना. आनी मेस्त्री लागीं ताणें सवाल केलें. बऱ्यांतलो बरो आरसो हाडला, मोलादीक इरणे हाडला, जाय जाल्यो सक्कड वस्तू हांवें सारक्या रितीन वापरल्यात, पूण म्हाका कित्याक तुज्या बरी पिंतूर कांतोवंक जायना. आनी मेस्त्रीन जाप दिवन म्हळें, तुजे लागीं मेस्त्रीचीं हातेरां आसल्यार पावनात, तुजे लागीं मेस्त्रीचो स्पिरीट आसूंक जाय. मेस्त्रीचीं हातेरां पावनात, मेस्त्रीचो स्पिरीट आसूंक जाय. आनी हो जावन आसा आमचो काथोलिकांचो समाजचो. मेस्त्रीचीं हातेरां आमच्या लागीं जायतीं आसात. देवाचें उतार आमच्या लागीं आसा, आल्तार आसा, आल्तारीचेर पवित्र काल्स आसा, पवित्र केल्लो कॉन्सेक्रेट केल्लो उंडो आसा, सक्रामेंत आसा, 7 सक्रामेंत आसात. आमकां जाय जाल्ले मागणे आसा, आमच्या लागीं कोंत आसा, आमच्या लागीं पवित्र केल्लें उदक आसा, आगमेंत आसा. आमच्या घरांनी गेल्यार कुरीस आसा, आमच्या कुडांत हरये कडेन गेल्यार मोरयेची फायनल आसात. आमच्या लागीं 50 रितींचे नोवेनाचे बूक आसात. हर एका म्हयन्याक लक्ती जाल्लें वासाप आसा. हें सक्कड आसा, पूण क्रिस्ताचो स्पिरीट आमच्या मदें गाता सागी. क्रिस्ताचीं हातेरां सक्कड आसात, पूण भविश्या आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांत, आमच्या परिसरांत, आमच्या दियेसेजींत क्रिस्ताचो स्पिरीट उणो पडला. आनी देखून आमी बागेवंतपणांत वाडच्या बदलाक वायट वाट धरून कोणा लागीं थंय बागेवंतपण आसा म्हूण सोदून आसा. देखून यू टर्न काणयोवन परत देवाच्या आल्तारा लागीं येवच्याक, सैतानाच्या कुशीन दीस दवरून मेल्लें माट मंत्रां म्हणून आनी कितें पुजा करच्या बदलाक देवाचेर, देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरून, ह्या आल्ताराचेर विश्वास दवरून जियोवच्याक, न्हय कोणेंय दिल्लें मातयेचें उदक या तेल या वात, न्हय या क्रिस्ताक सेवण आमचें जिवीत पवित्रपण करच्याक, बाळोक जेजूक वेंचच्याक, क्रिस्त जेजूक वेंचच्याक ह्या 9 दिसांनी आमकां वर्तें आपोवणें मेळटा. हें एक वर्तें देणें देवानच आमकां फावो केल्लें, बागेवंतपणांत पवित्रपणांत वाडचें. आनी तें हातेर जावन आमी घेता आसतना आमचो शेवट जावन आसा सर्गीच्या बापा लागीं, त्रियेक देवा लागीं एकवटचो. देखून ह्या 9 दिसांनी निजाय की बागेवंतपणाक जाय आसली नवें चिंताप आमी घेवन येता आसतना बागेवंतपणांत पवित्रपणांत वाडच्याक आनी सर्गीच्या बापाच्या कुशेक खालतीमान घालून निजाय की आमी पवित्र जावच्याक तोच जेजू आमकां कुरपेचें बेसांव दिवनी म्हणून आज ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. Yesu balka naman tuka, Yesu balka vandan tuka, besawam chergal walai kurpeza, venge tuja sada samal dovo, besawam chergal walai